नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। गोय सरकार एंट्री टोल फाटी गे मेरेन गोयान अत्यावश्यक आणि नित्याचे गरजेचे म्हालाची येरादारी बंद। कोल्हापूर, बेळगाव, सिंधुदुर्ग वाठारांतले चेंबरांचो निर्णय। गोय सरकार म्हणटा पर्यायी व्यवस्था आसा, भिवपाची गरज ना। गोयकारां खातीर नवीन दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा विमो येवजण जून मेरेन सुरू। फामिलीक मेळटली 4.5 लाख रुपया मेरेन वैजकी खर्चाची भरपाय। भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराची घोषणा। विधानसभा वेंचणुके वेळार चर्चीन केल्ले कोफुसांव। मोपा वेल्यानूय चर्च करूंक सोदता कोफुसांव, राधारावाचो आरोप। चर्चिल म्हणटा सेव गोवा सत्तेर आसल्यार मोपा गुटलावपाचो। भांगरा महोत्सवी निधी पंचायतींनी कशाय कसो कड्डिलो। नियोजन नासतना खात्याच्यो एनओसी नासतना केल्यात बेकायदेशीर कामां। पंचायत मंत्र्यान केले कबूल। पंचायतींक कायदो पाळपाचे फर्मान। कोंकणीक राजभाषेची सुवात सरकारी कामकाजातले वापरानूच मेळटली। मराठीचे वापरान कोंकणीची सुवात देवना। भाषावाद नाका, मुख्यमंत्री म्हणटा कोंकणीक जाय ते सगळे। आणि आशियाई ज्युनियर फुटबॉल कॅम्पा खातीर खेळगडे सोदपाक गोंयान सुरवात। देशभरांतल्यान 7 फुटबॉल प्लेयरांक काडटले वेचून। थायलंडात फुटबॉल कॅम्पान जावंक मेळटले वांटेकार। खबरो विस्तारान। गोय सरकार एंट्री टॅक्स फाटी गे मेरेन गोंयान अत्यावश्यक मालाची येरादारी बंद दवरपाचो निर्णय कोल्हापूर, बेळगाव वाठारांतले चेंबर आणि ट्रॉलीवाल्यांनी घेतला। थंयचे चेंबराचे बसकेन बुधवारा हो निर्णय जालो। गोंयकारांचे नजरेन ही हुस्क्याची गजाल आशिल्ल्यान विजयान हो प्रस्न विधानसभेन काडलो। येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा सरकारान उतर दिवनी ट्रान्सपोर्टर बंदाची भाशा करता आसत जाल्यार ते बरोबर न्ही। हॉर्टिकल्चराचो चेअरमॅन किरण कानोळकार म्हणटा गोंयाक फळभाजी हाडपी ट्रान्सपोर्टर म्हाल येरादारी चालूच दवरतले, हुस्को करपाची गरज ना। गोय सरकारान लागू केल्ल्या प्रवेश कराचो निषेध करून बिरेस्ताराच्यान गोंयान गरजेच्या वस्तूंची येरादारी करप ना असो निर्णय बेळगाव आणि कोल्हापूरच्या ट्रक धन्यांनी घेतला। गोय सरकारान लागू केल्लो प्रवेश कर रद्द करचो अशी मागणी अखिल भारतीय मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसीन केल्या। प्रवेश कराक लागून ट्रक धन्यांचेर म्हयन्याक 30,000चे वजे पडटले अशें ट्रक धन्यांचे म्हणणे आसा। कोल्हापूर जिल्ह्यातून गोवा राज्यामध्ये होणारी पूर्ण वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। जोपर्यंत एंट्री टॅक्सचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत वाहतूक बंद राहील। बेळगावनी बंद घेतलाय, कारवार, बेंगलोर सुद्धा बंद होईल। आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुद्धा मालाची वाहतूक केली जाणार नाही। बरोबर सांगली, कराड, सातारा सुद्धा इथून मालाची वाहतूक केली जाणार नाही। प्रवेश कराचो निषेध करून संपार वचपी ट्रक धन्यांचेर गोय हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आमदार किरण कानोळकारान खर टिका केल्या। ह्या संपाचो गोंयचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें ताचें म्हणणें आसा। म्हाका जे हॉर्टिकल्चर लागता, ज्यो 33 गाडयो येता सांगल्यान, तितून हे सगळे आमचे गाडयेकार एग्री आहात। हे जे डिसिजन जे जाल्ले आहा तेंचो कोणाचोच विरोध ना। म्हाज्यान अशें म्हणूं येता की जे कर्नाटकान आतां हे इलेक्शन चलता, ह्या इलेक्शनाचो एक ते स्टंट करता। बेळगांव वो खंयचें राज्य आसूं, महाराष्ट्र आसूं किंवा कर्नाटक आसूं, आमचे वयरसून तेंची इकॉनॉमी चलता। आमी तेंचेर व्हडलेशें डिपेंड ना। आमकां जर फाल्यां हांगा जाल्यार आमी फ्लायटीन सुद्दां दुसरे कडसून हाडूंक शकता। अशें आमी व्हडले हे केअर करिनात तेंकां। सरकारान कांयच कारवाय केली ना जाल्यार भाजयांचे दर वाडटले अशी भिरांत पणजे बाजारांतल्या भाजी विकप्यांनी उक्तायली। अपक्ष आमदार विजय सरदेसायान ट्रक धन्यांच्या संपाचो प्रस्न विधानसभेन काडलो। गोंयान भाजयो आनी हेर गरजेचे वस्तू हाडपी ट्रकवाल्यांक प्रवेश फीन सवलत दिवपाचें उतर सरकारान दिल्लें आसतना ट्रकवाल्यांनी संपार वचप सारकें न्ही अशें मत येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान उक्तायलें। आनी तांकां आमी स्पश्ट सांगिल्लें आसा 15 दीस असेंब्ली जाल्या नंतर आमी हाजेर कितें तरी विचार करून तुमकां सवलत दिता। इतलें आसतना ते जर कितें करता आसत जाल्यार हें बरोबर न्हय।
वयल्यान नुकसान जें जातलें तें तांच्या भाजीवाल्यांचें नुकसान जातलें, दुकानदारांचें नुकसान जातलें आनी ट्रान्सपोर्टाचें नुकसान जातलें. म्हयन्यांनी म्हयने टेन्शन ना, कारण कॉर्पोरेशनचो जो फ्लो चालू उरलो जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. कॉर्पोरेशन तितलें वाडयतलें आनी फाल्यां सकाळीं तांच्यो गाडयो घेवना, आमी हांगच्यान भाड्या गाडयो घेवन थंय धाडूं शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकार जून म्हणल्यार गोंयकारां खातीर नवी वैजकी विमो येवजण सुरू करतलो. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा हे येवजणे खाला विमो करपी फामिलीक 4.5 लाख रुपया मेरेन वैजकी खर्चाची भरपाय मेळटली. भलायकी खात्याचे अर्थसंकल्पी मागण्यावेले चर्चेक जाप दितना भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान ही घोषणा केली. योजना DDSS अशें म्हटलां, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा. म्हाका दिसता ही जी आमची नवीन मेडिकल कवराची योजना आसा, 4.5 लाखांपर्यंत 4 ते 4.5 लाखांपर्यंत आमकां कवर मेळटलें. एक्झॅक्ट फायनलायज आमी करूंक ना. इफ नॉट मे एंड एटलीस्ट बाय फर्स्ट फोर्टनायट ऑफ जून इट शूड बी स्टार्टेड. ते आमचे कडेन पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स आसात वो आर 89 इन नंबर. दर वर्सा 89 सीट्स आमचे कडेन आसात. त्यामुळे आमी तांकां शिकयतात, आमी तांचेर खर्च करतात आनी त्यामुळे तांची सेवा ह्या भूमीक लागूंक जाय. आणि त्यामुळे ते जो बॉन्ड एक्झिक्यूट करतात तो इम्प्लिमेंट होऊन स्ट्रिक्टली करपाचो आमी ठरयला. त्यामुळे त्यांची MS किंवा MD परीक्षा जातकीर इवन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ देअर रिजल्ट्स वी आर प्लॅनिंग टू युटिलायज देअर सर्विसीस फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट. मागीर जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आसात कमी पडटात थंय PHC CHC आसात थंय धाडुया. वर्सभराक तांच्यांनी थंय काम करूं न्ही, फुकट न्हय, वी विल पे देम. No, why stipend? It will be a contract basis payment. आणि त्यामुळे जो लोड GMCचेर आसा तो कमी जातलो. 1 वर्सा खातीर तो ग्रुप वापरलो, तांचो टर्म सोंपता म्हणे पर्यंत दुसरी बॅच येतली. 1.5 वर्साचें सुद्दां एग्रीमेंट घेवचो पडल्यार कांयच हरकत ना. वी आर फायनली पेईंग देम. विधानसभेचे वेंचणुके वेळार चर्चीन कोफुसांव केल्ले. तशेंच कोफुसांव चर्च मोपाचे विशयाचेर परत करूंक सोदता असो आरोप राधाराव ग्रासियसान केला. राधाराव आनी चर्चिल मोपाचे विशयाचेर परत एक जाल्यात. केंद्र सरकारान मोपाचे विशयान मदीं पडून फुडली प्रक्रिया बंद करची म्हूण राधारावान मागला. पर्यावरण मंत्री आनी सर्गेस्त मातानीची घरकान्न एलिनान मोपाचेर आपली भुमिका स्पश्ट करची म्हूण ताणें मागला. चर्चिल म्हणटा सेव्ह गोवा सत्तेर आसल्यार मोपा केन्ना गुटलावपाचो. The church in Goa has played mischief for a very long time. The church in particular, we all know what it did during the last elections, and the same mischief is sought to be played now. Everybody in Goa knows how the church preached and who the church supported last time. So if there was no meeting, why did they take a particular turn? Why did the Archdiocese authorities for the first time come out with a different line of attack in the church? It is an opportunity for the people of Goa to stand up and unitedly field candidates for North and South Goa and defeat the Congress and the BJP. That is what I would request the people. युगोडेपाचो उपाध्यक्ष राधाराव ग्रासियस आणि आदलो PWD मंत्री चर्चिल आलेमाव बुधवारा मिडिया कडेन उलयले. केंद्र सरकारान मदीं पडून राज्य सरकारान सुरू केल्ली मोपा विमानतळाची सगळी प्रक्रिया बंद उडोवची अशें राधाराव ग्रासियसान मागला. मे म्हयनो सोंपता म्हळ्यार वाट पळोवपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. For us, it is the Congress government at center, Prime Minister Manmohan Singh, who has to intervene and who has to immediately stop all further activities at Mopa. They must convey this to us at the earliest, maybe by the end of May, failing which we have no choice but to start an agitation. Let the government of India take over and say this is a civilian airport and let the Navy get out of it. मोपाचेर पर्यावरण मंत्री एलिना साल्डनान भूमिका स्पष्ट करची अशें ताणें मागलां. She has to make it very clear to us whether she will continue to support this government and whether she supports MOPA, whether she is part of this government. You can't be here and there. And we are making it, I am particularly making it for Alina because Matani was part of us before he shifted sides, before he changed his ideology. सेव्ह गोवा फ्रंटाक गोंयच्या लोकांनी वेचून हाडिल्ले जाल्यार मोपा विमानतळाचो प्रस्ताव सुरवेकूच रद्द करतले आशिल्ले असो दावो चर्चिलान केलो. मॅन्डेट न्हू लोकांनो जाल्यार 100% बंद करपाचो 100%. कित्याक हांव एकलो आनी दोग जाय आमी म्हाका तरी मॅन्डेट दिल्ली हांव शुअर बंद करपाचो कित्याक म्हाका मॅन्डेट दिवना तुमी दोग जाय जाले आमी
SGF तरी मागतरी मॅन्डेट दिल्ली म्हणजे आवडे बाजाला बंद. मडगावच्यान रिपोर्टर समीर भट प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.